हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आयज असं सॅटर्डे, सो आम्ही आता भायर सरल्या वाळपय वचपाक, कित्याक फाल्यां संडे आणि पयलो आयतार न्हू केशव. सो ते कितें न्हू आईन सांग सोमारा नागपंचमी आहा न्हू, सो फाल्यां नागाचो उपास फाल्यां हेजो, कित्याक पयलो आयतार. सो फाल्यां मागीर ते रोहिणीक दूध बीन घालूंक जाय वचोन या लिंगाक कितें ते आमकां खबर ना. ते तुमकां दाखयतलो फाल्यां, नाल्यार आई सांगतली आमकां खबर ना ते कशें कितें ते. आमकां म्हणजे सारकें खबर ना, कित्याक पयली फावटी न्हू आमचे म्हणून. माझे न्हू, तुकाच फक्त उपास तो. हम फ्री है, हम खा पी सकता है, टेंशन नहीं. तुम अपना देखने का बच्चा. सो आता आम्ही भायर सरल्या आणि ह्या फावटी आम्ही वयता थिवेमच्यान. आणि वाटेर आमकां बेश्टो मातसो बाजार घेवंक जाय. मम्मीन म्हाका स्वीट घेवपाक लायलेलें घरा व्हरपाक. सो स्वीट घेतली आणि मातशे फ्रुट्स बी घेतली. आणि आईन कितें हाडूंक लायला दिसता की दादाचे काम नाही, बाजार बाबा कायच नका मगर विचारून परतून आईन सेम सांगला. सो आईन थोडं म्हाका घरान सामान हाडूंक लायला. ह्या फावटी माझे सामान कमी सांगला ऑलरेडी आईन. सो तेवूय घेतली आणि डायरेक्टली तुमकां बाजारान पावून मेळटले आता आमी. आणि एकूय गजाल सांगूंक जाय म्हाका तुमकां, सगळ्या चेडवांक स्पेशली, लग्न जावन तुमकां डायटिंग बी करपाची गरजूच ना. उपास करून करूनच तुम्ही बारीक जातली सगळी जाणां. सो आता वाळपय मार्केटान पावल्या आमी आणि आता स्वीट घेवपाक रावल्या. लाडू घेऊ. मम्मीन लाडूच सांगले न्हू. याण्यान कितें तरी आपल्याक स्वीट घेतला आणि फाल्यां उपास सारको कडक आहा येतो म्हणून आपल्याक 2 पिशव्यो खाण घेतला. आणि बिस्किटी आणि गाठींचा शो घेतला आम्ही. आणि स्वीट घेतला. स्वीट म्हणजे मोतीचूर लड्डू घेतला अर्ध किलो आणि मिल्क बर्फी घेतला पाव किलो. आणि आयन एक कितें तरी घेतला. भुरग्यापणा घेतल्यात. जादू की शकला का बुम बुम, शकला का बुम बुम. मार्शमेलो क्यूट दिसताले ते. कशे दिसता, क्यूट दिसता काय ना. A few moments later. काकणा घेवपाक गेले आता. सो गायज आता आमची 5वी काकणा न्हू. पाचवी काकणा घेऊन झाली आणि चिरिंटी सुद्धा घेऊन झाली. आणि आता आम्ही वयता फ्रुट्स घेवपाक. माझ्याकडे पोय नाल्यार पडटलोय. हाफ किलो घाला. सो गायज आमचे फ्रुट्स बी घेऊन झाले आणि सगळे बाकीचेही सामान घेऊन झाले. आणि आम्ही त्या काकणांच्या शॉपार गेल्ली 5वी काकणा घेऊ. थंयसर आमची खाजीच जाली मातशी. सो आमच्या त्या काकणांच्या शॉपार कितें जालें, केशव पयलीं पावलो आणि त्याच्या फाटल्यान हांव पावले. थंयसर पावन ते बायलेन आमकां विचारलें कितें जाय काय विचारलें दिसता केशव माझ्या तोंडाक पळोवंक लागलो आणि हांव तेच्या तोंडाक पळयता. आणि ते बायलेक आमकां पण कळ्ळें दिसता न्यूली मॅरीड आहे म्हणून. ती स्वता आमकां विचारता 5वी काकणा जाय काय विचारूंक लागली. आणि घे असली ती ती काय असता त्याचं. सो आता आमचे सामान बी घेऊन झाले आणि आता आम्ही बाहेर सरल्या डायरेक्ट घरा वचपाक. आता फाल्यां मेळटली डायरेक्ट घरा पावन ना जाल्यार एक टाइम फाल्यां मेळटले आमी डायरेक्ट. The next day. हॅलो गायज, वेलकम बॅक. आयज असं नेक्स्ट डे आणि आयज आमी न्हावन धुवन बी रेडी जाला. आता रंगोली बिंगोली घालतले आणि काय ना. आणि झाडू मारून बी काढले, केसांन काढले. पुसतलो काम पळय तोंडार. सो आता ह्यो न्हावन येतलो. सो हेजी रांगोळी पळयात तुमकां दाखयता. न्हावन बीन जालें. पयलीं काम आसलें आमचें तुळस तीन घेवपाचें, तें आईन केलें. सो हेणें आतां रांगोळी घालूंक स्टार्ट केली आहा. आनी देवाचो रूमय पुसून घेतलो. आणि पळय हे आमचे 2 रांगोळी दाखव. ही पळय रेडीमेड रांगोळी घालता. आयज बिजी आहा. आयज बिजी. आई म्हाका सॉलिड काम आलें. देवा कडेन दाखयता. जाणू थंय पयलीं घालता राव. पळय हांगा बी रांगोळी घातल्या बरी. आणि आमचो देवारो, देवाचें दर्शन घेयात. ही चूल, ही आमची मातयेची चूल आहा. किचन आमच्या भितर ना, बट ही चूल आमची मेन. सगळ्या देवाचे कितें ते हेचेर करता आमी. रांगोळी शेणो हातीन घालूंक लागल्या.
ते ओले ट्रेडिशनल केन्ना आपले विसराप ना शाणू जे आपले ते आपले कळ्ळें तुका पळय विसरला ना म्हणून म्हणटा तुका एंट्री घे बघ तुझी एंट्री घे तुझ्या आणि ते हे- धुरंधर भी धुरंधर ना ते सास भी क्योंकि सास भी कही बहू की हो आमचा ओढण्याचा डोंगर आमच्या ओढण्याचा डोंगर पोया सोयाईन बेल चिड्डो हरयाळी बीन हाडल्या हांगासर बेल दवरला पप्पान फुलां हाडलेली आणि त्या प्रितीन आपल्याक सेटअप केला आपल्याक फ्रूट जाय आता पयली रांगोळी घालून जाली पयली फ्रूट खाताली आता भूक लागली रांगोळी घालून बी जाली आमची आणि पावस पळयात कसलो येयलो केशव आपल्या ऑल टाइम फेवरेट काम करीत चालू असतात नियेदाक ते खाता नियेदाक आणि हे सगळे पूजेचे सामान आईन रेडी करून दवरल्या ही पानां सगळी तुळशीक आणि देवाकडे घालूंक जाय आणि ही फुलां हे आमी काल फ्रुट्स घेतलेले ते कित्याक आयज आमचो उपास आसा म्हणून आणि हे आईन गावठी काजी भाजून घेतल्या निवेदाक घालपाक तो सो आमची पूजा करून जाल्ली आसा आणि आता प्रसाद बी रेडी केला तो सगळ्यांक मिक्स करून आमी वाडटली सगळ्यांक केशव हांगासर न्हावन रेडी जाल्लो आसा सो हेची पूजा करून जाली आणि हे खावंक लागलाय पॅपल परतून आता रांदूंक जाय आता आमी आई वांगडा वयतली आई रोहिणीक दूध घालूंक वयतली सो आईचो नागाचो उपास सो हेंच्या आयतारचो जालो पुजा करून आता आमची आई वयतली थंयसर आमची सगळी गांवाची बायलां थंयसरूच वयता सो आई बी थंयसरूच वयतली सो आई वांगडा आमी वयतली तुमकां दाखयता कही पूजा करता शूट करूंक मेळटा दाखयतली ना शूट करूंक मेवता मेळटा न्हू आई आता न्हेसोन रेडी जाल्ली आसा आई हाय कर आई तोंड खाजर मेकअप आणि आई आता आपल्या नागाच्या उपासाची रेडी करता सगळी तयारी सो आईन रेडी केल्या तयारी आपली सगळी आणि घेऊन बाहेर सरता आता आम्ही केशवान घेतला छत्री एमर्जन्सी
पाऊस पडटा म्हणून. काय वाट पळयात वाट माझी साडी सगळी लोळटा दिसता हांगासर. गायज आमकां बोरात म्हणजे पावस लागलो. भिजली. बावडी बायलांनी थंयसरूच पुजा केली आपली. भिजात. छत्री घेवन येयलेली आमी आनी कंटिन्यू बायलां येत आसा हांगासर पुजा करपाक. आम्ही पहिली पावले दिसता. हय पयली पावता ती बरी. आनी ऑपोजीट तुमकां दाखयता काय बरी सिनरी आसा ती. व्यू पळयात गायज. ते दिसता ते आमचे देऊळ, मेन देऊळ. आनी व्यू पळयात चड बरो आसा ते देऊळ. काढून व्यू पळयलो गायज तुमी म्हाका जाल्यार चड आवडलो. आनी केशाक पळयात गायज व्यू हांगडा काय बरो दिसता तो. व्हडलो स्टायलीत मारता उदोवच्यान. मामी झाली पूजा? झाली. आईची पूजा करून जाली आत्ता आणि कपलाक लायता आता. माका प्रसाद दी. माका प्रसाद दी. इतको काय होते ना. प्रसाद तरी दी. चोट घातले तर ची पूजा करून जाली थंयसर आणि बाकीची बायला पूजा करता आणि दीपा हांगासर ताट घेऊन राहिला स्टायली मारून. सो गायज आमच्या कपलाक बी लावन जाले सगळ्यांक आणि आता आमी भायर सरता आणि डायरेक्ट घरा पावन मेळटली तुमकां कित्याक हांगासर वाट मातशी चलपाक प्रॉब्लम हा. प्रॉब्लम म्हणजे वयर सुकला. बाय. केशव पळयते आणि पाट घेऊन चल्ला काय डायरेक्ट घरा पावन मेळटली तुमकां आतां आमी. पळय चिकलान बुडला आनी ह्यो हसता. नको सांगायला सायटीन पळयात त्यांच्या रानात चालू आहे. 4 जण रांधताय. आई म्हणे का बाबू आई राणी ना. हा आई राणी. A few moments later. सो आमचे जेवण रेडी झाला. आज जेवणाक रांदला रोस भाजी करली न्हू वालींची भाजी. ते धाकटो पीस दिता ते तोर ती कोमांची कापां ही पळय येल्लो दिसता ती आनी ते स्वीट केला. स्वीट बेश्टे कमी लायला मागीर ते पेलान घालून खातलो नाल्यार बावलान. 1 hour later. सो गायज आमचे जेवण बी जाले आणि हो व्लॉग आमी हांगासरूच एंड करतली कित्याक चड व्हडलो जातलो म्हणून. आयज जालो आमचो आयतारचो उपास न्हू. सो नागपंचमी सोमार आहा सो तेजो आमी सेपरेट व्लॉग घालतली. आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो. आयचो ब्लॉग आवडला आमच्या चॅनलाक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मोगाच सगळं करा न्हू. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. सी यू इन Bye नेक्स्ट bye. व्हिडिओ. बाय बाय.